फुडली 40 वर्सां म्हाका दिसता आमी म्हणटा तशें ट्रेन आनी स्किल्ड मॅनफोर्स जो आसा पळय न्ही हो डिपार्टमेंटान आसतलो हाजी अपेक्षा करूं काय नाका रे? हय मरे? हां, आमकां बरो ट्रेन आनी स्किल्ड मॅनफोर्स ह्युमन रिसोर्स क्रिएट जाल्लो जाय आनी ताकाच लागून आयची ट्रेनिंग आनी ताची सुरवात जाता. ओके, हो पयर एक्चुअली रिव्यू म्हाका आतांय वचून क्वेश्चन्स आसा म्हणजे PWDचे क्वेश्चन्स घेतालो. क्वेश्चन्स घेता आसतना बापणे बाकीचे सगळे CE आनी आमचे सगळे जाण फुडें बसल्या. तांकां हांवें एकूच गजाल सांगली की PWDचे आमचे असेंब्लीक जे क्वेश्चन विचारता तुमकां डिपार्टमेंटान आयल्या उपरांत कळटलें. असेंब्लीक जे क्वेश्चन विचारता ते कित्याक विचारता? त्या आमदाराची डिफिकल्टी किंवा त्या पब्लिकाची डिफिकल्टी ही आमदार असेंब्लीत मांडटा म्हणून तो प्रश्न विचारलो वता. हांवें ताका सांगलें की तो प्रश्न परीक्षेक विचारलेल्या सारकें उत्तर बरोवं नाकात म्हणून. आमी एकदां उत्तर दिता आसतना आमकां परीक्षेक प्रश्न विचारला तशेंच उत्तर बरयता कारण तुमी सगळे जाण परीक्षा पास जावन येयल्ले आसा. ते एक्सपेक्टेड ना एखादो प्रश्न विचारल्या उपरांत त्या खोलायेन चलात आनी तो प्रश्न कित्याक विचारला तो सुटावो जावपाक जाय म्हणून तेजेर काम करात. उत्तर तर म्हणटा उत्तर हांवूय दिवं शकता, असेंब्लीत हांव दितात, सगळ्यांक उत्तरां दिवन ते सोंपयता. बट तुमचें सगळ्यांचें काम आसा की तितक्याच पद्दतीन तो प्रश्न सुटावो जावचो, पब्लिकाक इज ऑफ लिव्हिंग जावचें म्हणून आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. फुडल्या येता त्या 11-12 दिसांक तुमकां वेगवेगळ्या पद्दतीची ट्रेनिंग आमी कशा पद्दतीन आमच्या डिपार्टमेंटात काम करचें, लोकां खातीर कशें काम करचें ही ट्रेनिंग जी आसा ही डिपार्टमेंट दितले आनी तेजो खूब बरो फायदो तुमकांय जावचो आनी डिपार्टमेंटाकूय जावचो. हांव परत एकदां सांगता, तुमकां जावचो आनी डिपार्टमेंटाक जावचो ताजी अपेक्षा आसा. आनी इन लॉंग रन जर कोणूय कसलीय मिस्टेक करता आसतना जरी सापडले जाल्यार डिपार्टमेंट आनी हांव स्वता केन्नाच वगी रावचो ना. आतां पर्यंत खुबशे जाण सस्पेंडूय जाल्ले आसा हाजी बी तुमकां भान आसूं न्ही. कारण एकदां डिपार्टमेंटांत आयलो म्हणजे आपूण परमनंट जालो न्ही. पयलो 2 वर्सांचो प्रॉबेशन सोडात बट केन्नाय सस्पेंड जावपाक शकता आनी एखादो दुसरो जर सस्पेंड जालो जाल्यारूय बी परत रिज्यूम जातलो हाजी इच्छा बाळगूं नाकात. हांवें कित्याक सांगलां हें तुमकां नक्कीच कळ्ळां आसतलें सगळ्यांक. कारण आपल्याक नोकरी मेळ्ळी म्हणजे आपूण खूब थोडोसो हांव रफ उलयता म्हणटलें, गगनाक हात तेकयलो न्ही. ही नोकरी जी आसा पळय न्ही ही लोकसेवा करपा खातीर आसा, ही राज्य सेवा करपा खातीर आसा आनी त्या खातीरच ह्या नोकरेचो बरो उपयोग कशा बऱ्या पद्दतीन कितल्या बऱ्या पद्दतीन डिपार्टमेंटाक जातलो, लोकांक जातलो हाजी चत्राय सगळ्यांक आसूं न्ही. आनी हे सगळें करता आसतना आपलो बऱ्यांतलो बरो इनपूट आपूण कितलो दिवपाक शकतलो हें तुमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय. त्याती आपलो बेस्ट आउटपूट तुमी सगळ्यांनी डिपार्टमेंटाक दिवचो. तुमच्यो नवीन आयडियाज तुमी शेअर करच्यो कारण आमी पळयता कारण आमचे सगळे स्टाफ हे खूब गडे कदाचित खूब सिनियर आसा, रिटायरमेंट एजीचेर आसा, बट यू आर द न्यू ब्लड. तुमच्या कडल्यान वेगवेगळ्या नवीन आयडियाजचे आमकां येवपाक जाय, डिपार्टमेंटाक येवपाक जाय. आमी सगळ्यो वेलकम करता. तुमचे सगळे सिनियर्स एखाद्या वेळी जस्ट म्हणजे आपलो रोखडोच येई किंवा ई जरी ते आयकना आसत जाल्यार यू कॅन डायरेक्टली सेंड युअर सजेशन्स टू अवर CE किंवा PCE. रायटिंगान तुमकां दिल्लें काम इजी कशें जातलें किंवा फास्ट ट्रॅक कशें जातलें, जाता तितके बेगीन कशें जातलें हें जर तुमकां फाल्यां सकाळी तुमच्यो आयडियाज शेअर करपाक जाय. तुमचो म्हणजे इमिडिएट असिस्टंट इंजिनियर जर तुमचो आयकना जाल्यार तुमी डायरेक्टली CE कडेन किंवा PCE कडेन शेअर करूं शकता. कारण तुमच्यो अश्यो सगळ्यो डिपार्टमेंटाच्या दृश्टीन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग हे तुमचे सगळ्यांचे सुरू जावपाक जाय.